Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. कोण शिक्षण क्षेत्रात काम करता डायरेक्टली जे शिक्षण दिता प्रसार करता आणि जे भुरगे आसा ह्या भुरग्यांक योग्य ते मार्गदर्शन करून त्यांच्याकडून त्या ग्रामीण भागात त्यांना सुखसोयी कमी असता टॅलेंट्स कमी असता खूप फावटी बरेचशे फावटी पण तरी सुद्धा एक बरो निकाल दिला बरे कार्य करप हितून त्या शिक्षकाची एक कॅपॅसिटी ठरता आणि म्हणून हांव सगळ्या प्राध्यापक वर्गाचे आणि प्राचार्याचे ते बाबतीत अभिनंदन करता. आज आम्ही त्यांना लक्ष मारता विविध परिवाराचे त्यांना लक्षण येतं आमच्या क्रीडा क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र या सगळ्या क्षेत्रांनी त्यांनी भरारी मारलेली असा आणि गुरुदास गांव हे अत्यंत अभ्यंग हसऱ्या शहराचे व्यक्तिमत्व असले त्यांच्यानी आपले अनुभवी जे सहकारी असा सुरेश काका सारखे त्यांना बरोबर घेऊन त्यांना चालना पुढे काढपाचे काम ते फाटल्यान जाऊन करताले तर आम्ही बोलूयाचे म्हणून आणि दॅट इज वाय दिस इन्स्टिट्यूशन हॅज कम अप टू दिस पर्टिक्युलर लेवल आणि ही हो लेवल उत्तरोत्तर वाढत वयचो अशी माझी परमेश्वराकडे प्रार्थना. ताजे कॉन्ट्रिब्युशन इमेन्स आसा कोण विसरपाक शकना कारण ताका एक विजन आशिल्लें गोळ्या मुखार आपलो गांव खंय तरी वयर काडचो आपले गांवांतले जे परिवार आसा म्हणना की गांवकरी सगळे एका हाजे परिवारच आसा गांवांतले आपल्या परिवारात खंय तरी वयर सरचे पण आज एक्झाम्पल पळय आज विमानाचे पायलट जालो बाय रिचा गोवेकर हे विमानाचे पायलट जावपाक शकता म्हणजे इट्स अ युनिक केस मस्ट बी ह्या परिसरात हांव विचारता गोंयांत आनी कोणी आसा का म्हणजे मला एक दोन आसपाक शकता पूण ह्या परिसरात पायलट जावपी बायलेचे म्हणटा ते पयले आनी त्या थ्रू विविध परिवारांतल्यान येवन वयर म्हणजे ग्रामीण भागांतले चलयो ह्यो आनी शहरांतले चलयांक फाटल्यान घालपाक लव फॉर गोवा गोंयचे सुपूत तो डॉक्युमेंट बरोच आसा त्या बद्दल कोणाचें दुमत ना पूण म्हाका माशेलकाराची एक गजाल याद जाता तुमचे भुरगे केन्नाय डी कोसंबे फेस्टिवलाक आयिल्ले आसा वता जाल्यार आमी भोंवता डी कोसंबे फेस्टिवल म्हणजे आमी तेन्ना म्हाजे सरकार आसतना आमी फुडाकार घेवन हांवें स्टार्ट केल्ली आनी 3 दिसांचो फेस्टिवल आसता कला अकादमी आनी वी गेट एमिनंट स्पिकर्सांक आमी हाडटात. पयल्या वर्सा माशेलकाराक आपयलो आनी ताका सब्जेक्ट दिल्लो मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल आणि सगळ्या कॉलेजीतल्या भुरग्यांक आमी बसींनी दवरून फ्री हाडटाले आतां कितें चलता तें खबर ना कॉलेजीतले भुरगे किंवा हायस्कुलांतले एसएससीचे भुरगे 11वीचे भुरगे बी तातूंत ताणें एक आपलो स्वताची हें सांगलें लायफ स्टेप तो म्हणपालो आपूण जेन्ना जल्माक आयलो आपूण गरीब फॅमिली चलयो आसा म्हणजे कितें तरी भंय दिसतलो काय कितें चलयांक विमान चलयता जाल्यार रिस्क काय ताका म्हटलें हांवें ना आमी विमानान गेले जाल्यार आमकां मागीर वळखता काय म्हाका खूब जाण पायलट मेळटा गोंयकार चले खूब जाण पायलट आहा म्हाका एक दीस भायल्यान येता आसतना सिंगापूरच्यान येता आसतना जेट एअरवेजाक गोंयकार तो म्हाका वळखलो म्हजो फोटो पळोवन म्हाका पळोवन ताणें म्हजो फोटो पळयला म्हणजे कॉन्टेक्ट नाशिल्लो कुडतरेचो ताणें म्हाका मॅसेज जाली आनी भितर घालो आपल्या हातान भितर कॉकपिटान वरून बसयलो आनी म्हाका सांगपाक लागलो तूं आपल्या बापायक वळखतलो बरो आपल्याक तूं वळखूना पूण आपूण कुडतरेचो म्हणजे अशें ताणें म्हाका एक्सप्लेन करून सांगलें भितर कशें कितें तें म्हणजे अशे गोंयकार पायलट खूब जाणा पूण चलयो पायलट जावप इज ए युनिक डिस्टिंक्शन आनी म्हणून खरें म्हणल्यार ताजें आज सत्कार केला प्रतापाचें अभिनंदन करता विविध परिवारांतल्या विविध परिवाराक एक युनिक संदी मेळ्ळ्या शी कुड बी अ ब्रँड एम्बेसेडर ऑफ विविध परिवार अनिल कापडकार आशिल्लो अशे सगळे गोंयचे सुपुत्र जे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत ताणें नांव काडलां अशा लोकांची ती गोल्डन जुबली डेव्हलपमेंट कावन्सील म्हणून तो रिपोर्ट तांणी सबमीट केलो. अनफॉर्च्युनेटली तो रिपोर्ट देताना हांव मुख्यमंत्री नाशिल्लो आमच्या सरकार नाशिल्लें तो रिपोर्ट मागीर तांणी धापून दवरलो ती गजाल वेगळी पण आज वी आर गोईंग टू दॅट रिपोर्ट आमी आमचो मॅनिफेस्टो पक्ष करतना वी आर थिंकिंग ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग सर्टन थिंग्स ऑफ दॅट रिपोर्ट पण दॅट रिपोर्ट वॉज प्रिपेर्ड बाय एमिनंट पर्सनॅलिटी तांकां टायम मेळनाशिल्लो ताणें म्हाका पयशे चार्ज केले ना आपल्याकडे नॉर्मली असलें कितें काम करपाक पयलीं पयशे सोदता आपलें रेम्युनरेशन कितें फी कितें सगळे बिजी पीपल ते अनिल कापडकार म्हणून एटॉमिक एनर्जीचो चॅरमॅन आशिल्लो चार्ज कुबऱ्या म्हणून एमिनंट आली तो असो 4-5 लायनी मारपाक 50,000 दिले पूण ते सगळ्यांनी फ्री काम केलें गोंयच्या प्रेमा खातीर आनी ताणें म्हाका सांगलें की आमकां तो कांयच दिना आमकां ₹1 ऑनोरेरियम जस्ट फॉर द टोकन नाव
आनी ताजेर ताणें तो डॉक्युमेंट सबमीट केलो. तातूंत भितर ताणें इंटरॅक्शन केलें. डॉक्युमेंट तयार करचे पयलीं कोणा बरोबर इंटरॅक्शन केलें? ताणें वास्कोच्या कॉलेज स्टुडंट्सा बरोबर केलें, मडगांव कॉलेज स्टुडंट्सा बरोबर केलें, पणजे कॉलेज स्टुडंट्सा बरोबर केलें, म्हापसा कॉलेज स्टुडंट्सा बरोबर केलें. अशा वेगवेगळ्या कडेन ताणें इंटरॅक्शन केलें. आनी ताणें भुरग्यांक विचारलें तुमकां गोंय कशें दिसता? What is your dream about the state of Goa? What do you dream about Goa? In which direction Goa should go in the years to come? अशें ताणें क्वेश्चनिंग करून भुरग्यां कडेन इंटरॅक्शन करून तो डॉक्युमेंट तयार केलो. तो डॉक्युमेंट इम्प्लिमेंट केलो ना ती गजाल वेगळी. हे पयलें एक्झाम्पल. म्हणजे माशेलकारान सांगलें. मागीर तो म्हणटा आपूण बॉम्बे गेलो सोयऱ्यागेर केन्ना केन्ना आपूण म्हणटा तो हेचे लायटीचे पोल आसा हाजे सकयल सुद्दां बसून शिकलो म्हणटा तो ल्हान आसतना. पूण आपणें सोडलें ना शिकपाचें. म्हणजे अशा पद्दतीचें एज्युकेशन क्षेत्र आनी ह्या एज्युकेशन क्षेत्रांतल्यान तुका खंयच्यानी खंय पावपाक शकता. आज एज्युकेशन क्षेत्र गोंयांत आमची परिस्थिती कशी आसा तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आमच्या युनिवर्सिटीचें रँकींग इट वॉज मच हायर हॅज कम डावन ड्रास्टिकली. कित्याक लागून हें हो इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज. आनी म्हणून आज शैक्षणिक क्षेत्र जायत, खेळाचें क्षेत्र जायत, ते सगळे क्षेत्रांची परिस्थिती कितें आसा ती तुमकां खबर आहा. हा कोऑपरेटीव सेक्टरा कडेन जाता. कारण विविध परिवाराचे कोऑपरेटीव सेक्टर आसा. कोऑपरेटीव सेक्टराची परिस्थिती कितें आसा तुमी पळयलें आसतलें. म्हापसा अर्बन बँक लिक्विडेटेड, मडगांव अर्बन बँक लिक्विडेटेड. ज्यो कोऑपरेटीव बँक्स सरकारान जर हेल्प करून वाचोवपाक जाल्यार वाचोवपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो आज परिस्थिती लोकांनी कोऑपरेटीव बँकेत कोऑपरेटीव बिना सरकार नाही उठा अशी म्हणा. सहकार क्षेत्र म्हणजे सगळ्यांनी एक जावन सहकार्य करून तें क्षेत्र चलोवप विथ ट्रस्ट, फूल ट्रस्ट. मागीर लोकांनी मडगांव अर्बन कोऑपरेटीव बँक लोकांनी विश्वासान पयशे दिले. म्हापसा अर्बन कोऑपरेटीव बँक लोकांनी विश्वासान पयशे दिले. पूण बँकेचे केन्ना केन्ना लॉस प्रॉफीट जातात. पूण थंय हें करना आसतना गरज पडटा जाल्यार सरकारान तांकां आदार करपाचें आसता. आज दोनूय बँको गेल्यार कितलेशे लोकांक त्रास. जॉब गेले म्हणजे मागीर 50 वर्सां वयर आशिल्ले लोक जे जॉबलेस जाले तांकां जॉब कोण दितलो. म्हणजे अशी परिस्थिती कोऑपरेटीव सेक्टराची आसा. आनी अशा परिस्थितींत सुद्दां तुमचे विविधाच्यो 8 एमडीज आसात आनी दे आर डुईंग वेल. हांव तांचे बाब एमडीचें अभिनंदन करता. कारण ग्रामीण भागांत तांचे चड घर आसा. पयशाची गरज बारीक खंयची आसता. ताचे भायर आज तुमी सत्कार केल्या. हांवें पायलटाचें सांगलें पूण गणपतीचे मुर्तीकार जे गणपतीच्यो मुर्ती करतात तांचो सत्कार केला. समाजांतलो दुर्बल प्रकार आसा. आमी सगळे मानतात की ह्या देशांत 2 क्षेत्रां आसात. ताचो संबंध डायरेक्टली सामान्य मनशा कडेन पावता. which touches the heart of a common man, and that is one is education, second is health. The education sector पयलींचो आमचो राष्ट्रपती जाय अब्दुल कलाम किंवा आमचो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग ते सदांच सांगताले की if India dreams of becoming super power, it will be only through education. So only education and education can make you super power in the world. अशें ते सदांच म्हणटाले. आनी म्हणून समाजा कडेन कितलोय पयसो आयलो, समाजांत रस्ते बांदले गेले, टाकयो बांदले गेल्यो, आनी कितें बांदले गेले, कितले जरी केले, पूण जो पर्यंत समाज शिक्षीत जायना, समाज सुशिक्षीत जायना, तो पर्यंत तो समाज उत्कर्ष करपाक शकना अशें सगळे जाण मानतात. आनी म्हणून गुरुदास गांवसाचे खरें म्हणल्यार कौतुक करपाक जाय की त्या वेळार म्हणजे 1994-95 त्या काळात he decided to go for a higher secondary in this village. एक गांवांत आनी ताका रेजिस्टन्स आसतात. बरें काम करपाक गेलो ताका रेजिस्टन्स सदांच आसता. आमी सदां पळयतात वेगवेगळे कारणां जाता. राजकीय एक आसता, जेलसी आसता. हांव खूब फावटी पळयता कोणी जर स्कूल घालपाक मुखार आयलो आनी ताका जर पॉलिटिकल बॅकग्रावंड नासत जाल्यार सगळ्यात पयलीं ताजे पांय ओडपाचो प्रयत्न करता. म्हणजे अशें थोड्यांक अशें दिसता की ताका पॉलिटिकल पॅटर्नेज आसा ताचोच अधिकार आहा शाळा घालपाक, बाकीच्यांनी शाळा घालपाक जायना अशें थोड्यांक दिसता. आनी म्हणून हा गुरुदास गांवसाचें खरें म्हणल्यार कौतुक करपाक जाय. त्या काळांत ताणें हें धाडस केलें